गोव्यातल्या बेकायदेशीर बांधकामांचेर हायकोर्टान स्वेच्छा दखल घेतला। बेकायदेशीर बांधकामाविषयी रिपोर्ट दिवचो म्हूण पंचायती नगरपालिकांक अर्द। कांय कडेन कारवाय सुरू। मजगतीं आज मुख्यमंत्र्याच्या फुडारपणान मंत्र्यां वांगडा बसका जाली। हेन्सफोर्थ कोणाकूच इल्लीगल कितेंच करपाक मेळपाचें ना। ताच्या खातीर बोथ द कलेक्टर वील एक्ट ताचेर आपले नंबर आनी एक्टिवेट केला, जेणे करून हायकोर्टाचे अशें डिसिजन कोणाकूच जावचें ना। आनी दुसरी गजाल जी आसा पयली म्हणजे गव्हर्मेंट इरेग्युलर आसतलें रेग्युलर करपाच्या विचारधीन आसा। ताच्या खातीर मागीर ते कोम्युनल आसतले किंवा आपले ओन प्रॉपर्टीज आसतले, असले वेरियस इश्यूज आसा। ओके, ते करपा खातीर आमी नवीन ऑर्डिनन्स किंवा बील हाडपाचो सरकाराचो विचार आसा। बट ताज्या पयलीं आमी हायकोर्टाक कितें कम्प्लाय करपाक जाय पळय ते हायकोर्टाक कम्प्लाय करतले। त्या हायकोर्टाक आमी सामकें जे इल्लीगल आसा ताजेर एक्शन आमी घेवपाक सरकार तयार आसा। सो दॅट तेजेर एक्शन कितें आसा ती जातली। पण इरेग्युलर आसा पळय ते रेग्युलर करपा खातीर सरकाराचो प्रयत्न। एक्वायर्ड रोडान आहा पळय ज्यो एनक्रोचमेंट करपाक मेळच्यो ना, आनी एक्वायर्ड रोडाच्या प्रॉपर्टीज जर आसत जाल्यार लोकांनी ते स्वताहून काडचे। येणावळ मंत्री बाबूश म्हणटा बांधकामां मोडूंक कोर्टाची ऑर्डर ना, रिपोर्ट दितले। See, there is some miscommunication actually among them. AG had basically clearly explained to the director of Panchayat and I think DMA also was present what basically is their role and what they need to do. That's it. घरा कोणाची मोडचे ना, फक्त रिपोर्ट तयार करता। घरा कोणाची मोडपाचे प्रश्नच येना। सो रिपोर्ट तयार जाल्या उपरांत घरा वाचोवपाक कितें प्लॅनिंग? No, that after that government will take a decision. पंचायत मंत्री महावीन म्हणटा गोंयकारांची घरां साल्वार करूंक यत्न। We are going to abide by the High Court order. Paramount importance is structures along the highway impacting the road widening. That High Court has had to act immediately. Which orders have been given, which already authorities are acting. Other houses, there is nothing which says that they have to be cleared or demolished or any such thing. All that it says, it has to be taken to its logical conclusion. So government is seized of the matter. It will see that hardships are not caused to our local Goans especially who have their houses, and if steps are to be taken to bring in a law or a legislation, we'll bring that. आयचे बसकेंत एजी देविदास पांगमान कोर्टाची ऑर्दीचो अर्थ विस्कटावन सांगलो। वेगवेगळ्या कायद्यांत ऑर्डिनन्सा वरवीं दुरुस्ती हाडून घरां वांटोवपाचें थारला। पंचायत कायदो कोमनिदाद कोड आनी TCP कायद्यांत दुरुस्त्यो करतले। गोवा रेग्युलायझेशन ऑफ अनऑथोरायज्ड स्ट्रक्चर कायद्यातूय दुरुस्त करतले। रस्ते कडेची सरकारी जागेवेली सोडल्यार हेर सगळीं स्ट्रक्चरां वांटोवपाचो यत्न। फुडाराक बेकायदेशीर बांदकामां जावची न्हय म्हूण नवीन कडक नेम हाडटले। कारवाय करपाचे अधिकार पंचायत पालिका कडच्यान जिल्लोधिकाऱ्या कडेन दितले। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।